नमस्कार, पोळ्या प्राइम खबरो। चौगुले हायर सेकंडरी ताब्यात घेवचे खातीर नोटीस काडपाचेर चल्ला विचार। कॉलेज कायद्यान कशी ताब्यात घेवप, शिक्षण खात्याक प्रश्न, ऍडमिशनां ना म्हणून पालक भुरग्यांचा मोर्चो। गोंयभर पावसाळें, 24 वरांत इंचा भऱ्यात पावस। वाळपय वाठारात तेकलो 2 इंचाक। अचकीत पावसान शारांनी उदक तुंबले। लायटीची येवच, उदका पुरवणेतूय त्रास। गोंयांत राविल्ल्या बुकींनी उबी केल्ली प्रत्यक्ष अशी टेलिफोन एक्सचेंज। भाड्याचे घर घेवन वळख लिपोवप ही कार्यपद्धती। एका परस चड अपार्टमेंट घेतिल्ले भाड्याक। डायोसिसनाच्या इंग्लिश मुळाव्या शाळांक अन्वय सरकारी अनुदान। पर्रीकारांनी शिक्षण खात्यातल्या सूत्रांनी केले स्पष्ट। शिक्षण माध्यम सल्लागार समितीची नेमणूक पडली लांबणेर। आणि रिव्हर प्रिन्सेसा परस व्हड, प्रतिभा भीमा बोट गोयच्या दर्यांत नांगरून। दुसरी रिव्हर प्रिन्सेस जावची न्हय म्हणून सरकाराचा बोट जप्त करपाचो आदेश। केंद्रातले एका मोठ्या राजकारण्याचे कर्म। खबर विस्तारान। चौगुलेच्या मॅनेजमेंटाक नोटीस काढून जाप दिवंक 8 दिसाची मुजत दिवपाचो विचार सध्या सरकाराच्या पावंड्यार चल्ला। चौगुले हायर सेकंडरी ऍडमिशनां सुरू करिना म्हणून 500 पालक आनी भुरग्यांनी घोगळ्यात कॉलेजीच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालून धरणे धरले। शुक्रारा मेरेन कॉलेज ताब्यात घेतले आनी ऍडमिशनां सुरू जातली असो दावो फातोड्डेचो आदलो आमदार दामू नायक करता। मात कॉलेज ताब्यात घेवपाचो आदेश सरकारान शिक्षण खात्याक दिलो तरी कायद्याच्या चौकटीत ते कशें बसप हो प्रस्न खात्याक पडला। अजून मेरेन नोटीस धाडिल्ली ना, ताका लागून ह्या सप्तकात तरी ऍडमिशनां सुरू जावप कठीण। चौगुले हायर सेकंडरीन 11वीची ऍडमिशनां बंद केल्ल्यान मडगांवां सुमार 300 भुरग्यांचे फुडाराचो प्रस्न उप्रासला। दामू नायकाच्या फुडारपणा खाला पालक आनी भुरग्यांनी मंगळारा चौगुले कॉलेजीत वचून धरणे धरले। चीफ मिनिस्टरा कडेन आमची आतां उलोवणी जाली आसा आनी ज्या उतराचे खरे ते आमच्या गव्हर्मेंटाच्या तर्फे मनोहर पर्रीकारान जे काल उतर दिले त्या उतरा प्रमाणे आज ऑलरेडी कॉलेजीच्या टेक ओवराचे प्रक्रियेचो नोट ऑलरेडी मूव जाल्लो आसा। शुक्रार पर्यंत डेट दिल्ली आसा, शुक्रार शेनवार पर्यंत ऍडमिशनां स्टार्ट जातली। तशें कॉलेजी स्टार्ट जातात 6-7 तारखेक पळय म्हणटात न्ही, तसो एक दीस वयर सकयल फरक काय पडचो ना। तर तशें ऑनलायन हायर सेकंडरी ताब्यात घेवपाची प्रक्रिया शिक्षण खात्यान सुरू केल्या। कायद्यान ते शक्य आसा काय कितें हाचो अभ्यास सध्या चल्ला। कायद्याचे चौकटीत सगळें बसता जाल्यारूच ते प्रमाण शिक्षण खातें फुडें वतलें। पूण शुक्रार मेरेन हायर सेकंडरी सरकाराचे ताब्यात येतली हें सांगप शक्य ना अशें शिक्षण खात्याचो अतिरिक्त संचालक अनिल पवारान प्रुडंटाक उलोवन दाखयलें। प्रुडंटानूय कांय जाणकारांक हाचेर मत विचारलें। हायकोर्टाचो ज्येश्ठ अॅडव्होकेट म्हणटा, सरकार लोकांक पिसो करता, हें सगळें चल्लां तें राजकारण। शिक्षण तज्ञ आनी आदलो राज्य वेंचणूक आयुक्त प्रभाकर तिमले म्हणटा, हायर सेकंडरी बंद करतात हे कारणा खाला कॉलेज ताब्यात घेवप शक्य जातले हे विशीं दुबाव। चौगुले सोसायटीज ताब्यात घेवप शक्य आसा काय ना तें कायदोच थारायतलो, पूण हाचेर खरो तोडगो चर्चेनूच येवंक जाय। कॉलेजी कडेन झगडप बरोबर जावचें ना। सरकाराक कितें टेक ओवर करपा जाल्यार सरकार विल हॅव टू टेक ओवर द एज्युकेशन सोसायटी टेक ओवर करपाक शकता काय ना, इट विल डिपेंड ऑन वेदर सोसायटी हॅज वायलेटेड एनी रूल्स अंडर एज्युकेशन एक्ट or under Societies Registration Act. There has been misappropriation of funds. I mean, whatever it is, there has to be some violation. I don't think that takeover is possible. The only option open, I think, is a dialogue with the management, which the government should have done maybe 3 months back or 4 months back. And through a dialogue, come out with a solution. There cannot be a legal solution to this. चौगुलेची हायर सेकंडरी बंद करपाचेर हे पयलीं एक केस हायकोर्टात आसा। तिचेर एक वेळ 18 जूनाक निकाल लागतलो। मात अशें आसतनाच सरकारान हायर सेकंडरी ताब्यात घेवपाचो यत्न केलो जाल्यार नवो वाद कोर्टांत वचून आडकुचो ना हाची शाश्वती ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयभर पावसाळें जालां। फाटलीं 24 वरां जालीं वेगवेगळ्या वाठारांनी दमट जाला आनी पावस झडटा।
वाळपय वाठारात पावस 2 इंचाक तेंकला. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत सरासरी इंचा मेरेन पावस पडला. अचकीत पावसाक लागून पणजे धरून बऱ्याच वाठारांनी उदक बरेंच तुंबलें. लायटीची येवत चालू आशिल्ल्यान उदका पुरवणेकूय त्रास जाले. मान्सून गोंयांत पावंक अजून 8-10 दीस आसतनाच पावसाळें दाटला. पावस नेट धरता. गिमाळ्याच्या उबाळ्यांतल्यान गोंयकारांक थाकाय मेळ्ळ्या. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत सरासरी इंचा मेरेन पावस पडला. वाळपय सगळ्यात चड सुमार 2-1 इंच पावस पडला. पेडण्यां सगळ्यात उणें. पयले पावसान पणजे सगळ्याक उदक तुंबलें. सोमारा राती सावन पावस सुरू जाल्लो. गोंय आनी दक्षिण पश्चिम राज्यांनी सध्या ढगाळ वातावरण दिसता. फुडले 1-2 दीस वातावरण सादारण अशेंच उरतलें असो अदमास गोंय वेधशाळेचो मुखेली के.व्ही. सिंगान उक्तायला. 8 जून मेरेन मान्सून गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा. Rainfall has been recorded almost all places in Goa. Highest rainfall was recorded at Valpai. That is 37.4 millimeters. And other places also rainfall has been recorded, which is like that Mapsa 6.2 millimeter, Ponda 9.2 millimeter, Panjim 4.4, Kankona 14.8, and Dabolim 16.3, Margaon 21.8, Marmagoa 32.2, Kepe 6.0, and Sangi 9.2. So highest rainfall was at Valpai. So this is all spring monsoon showers, and during next 2 to 3 days also this rainfall may continue. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कानोळे बुकींनी प्रत्यक्षात टेलिफोन एक्सचेंज कशी उबारिल्ली. आपले 46 फोन, लॅपटॉप आनी तंत्रगिन्याचो वापर करून तांणी व्हड नेटवर्क तयार केल्लें. इतलेंच न्हय तर तांणी एका परस चड अपार्टमेंट भाड्यान घेतिल्ली अशी म्हायती आतां उक्ताडार येवपाक लागल्या. तांचे तपासांतल्यान हवाल्याच्यो कांय म्हत्वाच्यो लिंकूय उक्ताड्यार येतल्यो अशी पुलिशेक आस्त आसा. ते फुडले 4 दीस पुलीस रिमांडाचेर आसतले. गोंय पुलिशेन धरिल्ले बुकीचे तपासांतल्यान मुखार आयिल्ल्यो गजाली विचित्र आसात. अशी केस हाताळपाचो गोंय पुलिशेचो हो पयलोच अणभव. जे फुडें येता तेवूय अजाप करपा सारके. सध्या मेळ्ळ्या ती म्हायती अशी. तंत्रगिन्यानाचो वापर करून तांणी आपले कुडीन प्रत्यक्ष टेलिफोन एक्सचेंज कशी तयार केल्ली. प्रत्येक मोबायलाचेर येवपी फोन हाताळपाक आनी तांचो रिकॉर्ड दवरपाक तांणी खासा रजिस्टर दवरिल्ले. त्या रजिस्टराचेर कितलेशाच जाणांची नांवां बरयल्ली. दर एका नांवा मुखार फोन नंबर आनी कितले पयशे लायल्यात ताची म्हायती बरयल्ली. हे रजिस्टराच्या आदाराचेरच ते पयशांचो वेव्हार करपाचो आशिल्ले. तांणी जे रितीन आपले पुराय काम चलयल्ले ते पळयल्यार तांकां धरपय साप्प कठीण आसलें. पुलिशेक थळाव्या मनशा कडच्यान म्हायती मेळ्ळी म्हूण कारवाय करप शक्य जालें. पळयात हे बुकी कशें काम करताले. फट नांवान अपार्टमेंट घेवप, 5-6 जाणांचो एक पंगड करप, 3-4 अपार्टमेंट घेवप, एकच पंगड पूण वेगवेगळे कडेन काम करप, वेगवेगळ्या मोबायल कंपन्यांची कार्डां घेवप, दर एका टुर्नामेंटा उपरांत फोन नंबर बदलप. ह्यो सगळ्यो गजाली पळयल्यार तांचेर दोळो दवरून तांकां धरप साप्प कठीण आसलें. थळाव्या कडल्यान म्हायती येवंक नाशिल्ली जाल्यार तांचेर हात घालप घडये गोंय पुलिशेक शक्य जायनाशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.